Dan börjar A13. Ekosam so somi, ekosam so bava, ekosam so bavir, ekosam so deva, o fitrat mea vorfi, Shanti Chabalbasa Sogli Kusacha Amka Ponadya Dekonami Gaita बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं बाबडीनो आयज भाग्यवान थॉमस धर्मदूत हाची दोबाची परब आमी पाळटाव. भाग्यवान थॉमस जेजू सांगाता रावून जेजूक अणभवून जरी दुबावलो तरी उपरांत आपल्या भावार्थाची साक्षी ताणें दिली. इंडियेक पर्यंत पावलो आनी चेन्नई हांगासर माड्रास भावार्थ ताणें शिवर आयलो. क्रिस्ती भावार्थ आमकां हाडलो तो आयचो काडचो न्हय. आमी गोंयांत म्हणटा भाग्यवान सांव फ्रांसीस शावेरान हाडलोलो, पूण इंडियेक जायतो आदी भाग्यवान थॉमसान हाडलोलो. म्हणटच जायते जाण देखून एक्स्ट्रिमिस्ट आसता पळय ते म्हणटा क्रिस्ती धर्म आतांचो न्हय, पूण भाग्यवान थॉमसान हें भावार्थाचें बी आमच्या काळजांनी घातलेलें. आयज ह्याच भाग्यवंताचो उगडास करतना आमकांय भावार्थाची मनशां कर म्हूण देवा लागीं मागया. ताची विसाची भेट आमी भेटयता ऑस्टीन आनी ऑस्कर डिसुजा हांच्या आत्म्या पासत तांकां देवान सासणेक सूख फावो करून मागया. तेच बरोबर आमी मागता मारियो रिबेरो आपलो वाडदीस जल्माचो दीस पाडटा, ताचेरूय देवाची कृपा आशिर्वाद आमी मागया. आनी निसाची भेटेक तयार जातना आमची पातकां उडकून घेवन देवाचेर एकामेकाची बोगसणे मागया. हांव पातकी सर्कुल्या देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो नियम चालून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायटातून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे बसत भाग्यान सदांच सांकवार मारी सुल्या दुमकांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सगळींच्या सर्कुल्या देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर बाबा बसत आमी तुका वखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोम्या देवा रोजी शेवये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उसऱ्याक बसलाय आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमीन. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, भाग्यवान धर्मदूता थॉमसाच्या परबे दिसा हे आमचें प्रार्थन दोयेन मानून घे. तुज्या पुताची शिकवण घेवंक आमची काळजां उगड आनी भावार्था आड दुबाव आमचेर उपरासतात तेन्ना तूंच आमचो भावार्थ सांबाळ.
अशें बागयोन तोमासा बरोबर जेजूक आमचो स्वामी आनी आमचो देव म्हूण सदां ओळखूंक आमकां करपा दी. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे कोणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणांच्या सासणां. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यांत तुका आकारचे आदीं हांवें तुका ओळखलो. तूं जल्मोचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग. तांकां भिवू नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सोबे हांव आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, सगल्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. जबाब, सगल्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. सर्वोय परजानो यावेक नावाडात. जबाब, सगल्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. ओचोल मोगाची ताचेर तीर कशी. दयाल आमचो देव सासणाक विस्वाशी. जबाब, सगल्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. दुसरें वाचप. बागयोन पावलो एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, तुमी आतां पोद्देशी आनी पोरकी न्हय. भोगताच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतली. तुमी धर्मदुताचे आनी प्रवाद्याचे बुन्यादीर बांदलेलें घर, आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोणच्या सोदीचो फातर. तोच हें घर सांबाळटा आनी सोरेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सवे आत्म्या उदेशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येतात. देवाचें उतर हें. उबी रावया. सोरेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा, तोमास, म्हाका पळयल्या देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरता ती खरेंच बागी. सोरेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुवां पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जोवळो म्हणलोलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोमयांक पळयलां. पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या हातांचेर हांवें खिळ्यांची खुणां पळयल्या शिवाय
आनी खिळ्याचे स्वातीर म्हजें बोट घाल्या बगोर आनी म्हजो हात ताचे कुशींत घालिना जायन जाल्यार हांव सोत मनशाक ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यांत घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावन ताणें म्हळें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हळें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशींत घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव धरूं नाका, पूण बाबार्द धर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हळें, म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात तीं खरेंच सुभागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बाबा भयणीनो, समजुया एक प्लेन तर क्रॅश जालें जाल्यार हो न्यूज थोडे फावटी पत्रांचेर टीव्हीचेर आमकां आयकूंक येता. कांय जाणां इतलेंच सोत मानता. जरी तर कोणें हें क्रॅश जातना पळयलें जाल्यार आय विटनसीस आमी म्हणटा जाल्यार ताचेर आमी अदीक विस्वास दवरतले. आनी त्याहून समजुया तर हें क्रॅश जातना पायलटूच तर सर्वायव जालो, हो सुरक्षीत उरलो आनी ताणें तरी खबर सांगली, आमी त्याहून अदीक बाबार्द हाचेर दवरतले. आनी चवकशी करपी कशें अदीक प्रमाणीकपणी सायंटिफिकली ते ब्लॅक बॉक्स हें सोदतात आनी तातूंत तांकां खरोच कितें पुरावो तो मेळटा. म्हणटच जायत्यो स्टेजी आसा जंय आयकून वो टीव्हीचेर पळोवन वो आय विटनस कोण सांगता पळय ते पळयला तांची, वो पायलट उलयता तो, वो हें ब्लॅक बॉक्स मेळून. आयज असलेंच कितें घडटा. आय विटनसीस जे आसले. जेजू आयलो तेन्ना तोमास तांचे बरोबर नासलो. जोमो कसो पयले फावटी जेजू तांकां दिश्टी पडटा. तोमास कित्याक नासलो ते भाग्य जुआंव आपले चिटीन बरोवन सांगिना. घडये तो जिदेवांचे भिरांतीक लागून म्हणटा तांच्या बरोबर नासलो. घडये आपले फामिली पासत तो फामिली खातीर थंय चल्लो गेलो ते भाशेन म्हणटा. पूण तोमास तांचे बरोबर नासलो. आनी जेजू आयलो भेटलो म्हणून ताचे शीस ताका सांगता. ताका ते आय विटनसीस कशें सांगता. पूण तोमास दुबाव दवरता आनी सोत मानून कसोच तयार ना. म्हजें बोट ताच्या खिळ्यांचे सुवातेर घाल्या बगोर आनी ताचे हात म्हजो हात ताचे कुशींत घाल्या शिवाय हांव सोत मानपाक ना अशें म्हणटा. बाबडी तो जायते फावटी आमी शुभ वर्तमान वाचता तेन्ना दुबाव उरतलो तोमास इतलेंच आमच्या मनांत येता. डावटींग तॉमस. पूण अदीक गरजेचें हाव तॉमस हँडल्ड हीज डावट. कशे भाशेन ताणें हो दुबाव भावार्थान परतिलो हें अदीक गरजेचें. ताचो पर्सनल एनकावंटर ताका पुरावे ते नाका आसले. कोणें म्हटलां पळय तें आयकलां पळय तें नाका आसलें. खरेंच जेजूक मेळ्ळ्या उपरांत ताचो भावार्थ कितें जालो हाचेर नदर अदीक घालूंक गरज. हीज पर्सनल एनकावंटर वीथ जिजस. आनी हें आमकां गमून येता. ताणें ताचें बोट ताच्या गायांनी घालूंक ना. ताचो हात जेजूच्या कुशींत घालूंक ना जेजू मेळ्ळा तेन्ना. फकत ताणें म्हणलें म्हज्या सोमया आनी म्हज्या देवा. भावार्थ बेश्टोच जाल्यार वयल्या वयर जाल्यार तो उरफाटोच उरतलो आसलो. पूण तोमासाक ताचो दुबाव पयस गेलो. हो भावार्थ खोरायेन ताणें तोंडी उदगारलो. हीज पर्सनल एनकावंटर. आयज बाबडीनो भागीन तोमासाची आमी परब पाळटना हेंच आमकां मागया. खंय फावटी आमच्याय मनाक दुबाव येता.
दुबाव येतना कितें करता? कांय जाणां देवाक सोडून पयस वता. कांय जाणां पवित्र पुस्तकाचेर विस्वास दवरचो तांचो मनांतलो उडटा. कांय जाणां जेजूक सोडून पयस वता. पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा एक तरणाटो जेन्ना जेजूक तो भेटता तेन्ना जेजू ताका सांगता, तुजें सगळें वीख आनी म्हजो पाटलाव कर. गिरेस्तकायेक उलोवन तो जेजू सोडशिल्लो पयस वता. तेच भशेन तोमास भावडिनो, तोमास जेजू सोडशी रावता. म्हणटच आमकां उदीक गरजेचें आमचो भावार्थ खोल आसलेलो, ओकोंड आसलेलो आनी जेजूक आमचो एनकावंटर, एके भशेन पर्सनल एनकावंटर जेजूक घेवन हो भावार्थ आमी जियेलो. अशेंच करून भाग्यवान तोमास दर एकल्याक आमकां आदार सांग. उबी रावया. सोत मानता देवाक, सर पदार बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रोसणारा जेजू क्रिस्ता ताच्या व्यासपिताक आमच्या सुमिया. तो पवित्र आत्म्यावरी घोश सांबाळलो, आंकवार बरयताय जल्मलो, पोंसपल्या काळ ताणें कस असले, ताका गुस्साळ चडलो, तो मेलान ताका न्हिदून दिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गाक चडलो. विद्यांचीवन वेल्यांची मुक्ती विकून येतलो. सपमंदा पवित्र आत्म्या, कातरीक सगळे भक्तांचो एकठार, आत्म्याचे भक्सुनी, पुढचे जिवन कोण, सासण्याचे जिवीत. आमेन. बसूया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो उडो आमी तुका भेटयता. तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उडो जातलो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. म्हज्या बाबा कडेन म्हजें तुमचें बलिदान सर्व देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमचे देवा, तुवेंच दिल्ली ही देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या धर्मता भाग्यवंत तोमासा वरी जेजू आमचो देव म्हूण ओळखून तुका दिन वाचता. आमची भेटवणी मानून घे आनी सोर दुबावांचेर जैत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो भावार्थ जतनायेन सांबाळूंक आनी ताचे प्रमाणें जियोंक आमकां कृपा दी. आमच्या सम्यांत जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर कडेन सरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवळ्या तुजो हीण तूं कदींच सांडिनाय, पूण भाग्योन धर्मदुतां वरवीं मिरोन तरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या हिणाचे गवळी तांकां नेमले. देखून आतां देवदुतां बरोबर
आनी सुर्गीच्या सर दलपरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलपरांचो सर्वेस्पोर्ग स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्यानी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासार करात. तिसरो उदगार दिवन बाबताचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्यान संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आरोग्य शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपें तुमचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदर मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. आमी उगडास करता ऑस्टीन नावस्कर सुद्दां आमच्या आत्म्याची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत तुमकां मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर आमी मागता. आयज वाडदीस समारंभ केल्या मारियो बेरो हाचेर आशिर्वाद घाल. आनीकूय आपलो वाडदीस समारंभ केली तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेन दोन दुतांनी सर्वकार तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. बाबडीलो आयज ऑल क्रिस्टियन डे असो इंडियेक पाळटा. सगळे क्रिस्ती मनीस आसा ते न्हय फकत कातोलीक, दुसरी क्रिस्ती भावार्थी आसा. सगळीं बरोबर एकठांय जावन हो ऑल क्रिस्टियन डे जो भावार्थ ज्या दिसा उदीक करून बागेन तोमासान हाडलेलो इंडियेक हाचो उगडास करून पाळटा. क्रिस्ती एकवटा खातीर उदीक करून आमी मागुया. हेंच मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सामकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां वगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन रेखता. तूं आमकां तुज्या उदार काकुळीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय.
सगळे जेजू क्रिस्तांतले तुज्या दंतामुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दिया, तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासना. सगळ्यांची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शरीर संवसाराची पाप करतली आमची खातीर कर. देवाचे शरीर संवसाराची देवाचे शरीर ही देवाची शरीर संवसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुवात. तुझे हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीक घाल आनी किड्यांनी केल्ले गाय पळय आनीक दुबाव नाका पूण बाबार्थ दवर. प्रार्थया.
देवा आमचे बापा पळे नासतना बाबार्थ दवरतात ती सुभागी म्हूण तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरलां. आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादान आमचे पासत मरून पुनोजवंत जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत आमी शेवल्यांत म्हूण बावार्थान ओळखून आमी तुका दिनवासता. भाग्योन तोमासाची विनवणेन आमचे दिसपटे जिणेंत आमचो भावार्थ खरो म्हूण खोरण्यांनी दाखोवंक आमकां बोळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. सोर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन करुया अंक F3. देव आमकां जाय, देवाक चोड मानता, बावार्थ सोता सोत मानता, बावार्थ व्हडदाय देणे क्रिस्ताचे संवसारांत आमकां दवरले. आमी क्रिस्तांव जीव दिवंक दोया, बावार्थ आमकां एक व्हड बांदार. देव बाप आमचो मोगान बापूय, देव पूत आमचो